दिसता जरा ते पांया कडेन रावन आनी सायबीण महिलांक न्ही जे पांया फुड्यान रावन सकयल रावन हांव सांगूं सोदता की आमी 4-4.5 वर्सां अमित बाबा बरोबर काम केलां आनी तेजी धडाडी आमी सामकी लायव्ह पळयल्या सारकी प्रत्येक इलेक्शन 2 इलेक्शन तरी आमी सारकी पळयली MP आनी दुसरें ZP जे लेटेस्ट जालां तेन्ना तो आमच्या वांगडा सामको स्वता भोंवन आमी म्हणटा सावड्डे मतदारसंघ एका आमगेल्या धारबांदोड्या एका आमी इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो तेन्ना तो स्वता भोंवन आपणे काम केलां आमकां आमचे बरोबर आनी आमी तेजी सारकी लायव्ह पळयलां तेजी धडाडी पळयल्या तेगेल्या मनान कितें आसलें फक्त यंगस्टर्सांक घेवन फुडें वचपाचें आनी ते तेणीन सिद्ध केल्लें त्या खातीर आमकां मातशें फील जालें तेका अकस्मात न कळटा अकस्मात तेका देवेलो आनी बाब गिरीश चोडणकर हाडलो तेन्ना तेका 2027 पर्यंत तरी आसूंक जाय आशिल्लो म्हणजे तेगेली हें पळोवपाक आमी सगळीं मेळोन एक विचार केलो की आतां आमकां हें जें कितें घडलां तें देवा शिवाय पर्याय ना आनी आयज संकश्टी आहा आनी एक संकश्टी निमतान एक दुसागर आजोबाचें दर्शन घेवचें आनी वेलेंच्यांनी सायबिणीचेंय दर्शन घेवचें आनी एक प्रे करचें अमित पाटकरा खातीर की जे पार्टीन जें आतां कोणा विस्वासाक घेयनासतना जें डिसिजन घेतलां तें एकदम लोकांचे विरुद्ध आहा आनी लोक एकदम एग्रेसीव जाल्या वेगवेगळे कडेन बस स्टँडार मागीर तुगेले रेल्वे स्टेशनार लोकां शॉपांनी मागीर लोक मार्केटां भोंवता आसतना सगळ्यांनी एक चर्चा आसा की हे यंग जनरेशन लिडराक पार्टीन कित्याक तरी काडलो की हो फेस घेवन तुमकां आमी खुबशी मॅन्डेट दिल्ली एक यंग लिडर आमी कॅप्टन विरॅटो सारको तेका निवडून दिवपाक अमित पाटकराचे फेस बाकीचे तुमी यंग जनरेशन मुखार सरली म्हणून तुमकां एक्सेप्ट केल्ले आनी तुमची जे फाटलो जो कार्यकाळ आहा त्या कार्यकाळा भितर तुमचे जे सिनियर लिडर आहा ते दोनदां डिफेक्शन जावन आमी सगळे कार्यकर्ते आनी वेलविशर सगळे डिमोरलायज जाल्ले हे कारणाक लागून आनी एक खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान एक आमकां बरो लिडर मेळ्ळो अमित पाटकरा सारको कॅप्टन विरायटो सारको हे हेजेर आमकां एक पॉझिटीव एनर्जी येयली काम करपाची तशें कार्यकर्त्यांनी एक निर्धार धरलो आतां परत आमी फायट मारपाची कित्याक आतां आमकां मुखार आनी पर्याय ना BJPक हरयले शिवाय म्हणून आमी एक BJP हरोवपा लागून सगळ्यांक एक मतान प्रेजिडेंट जेन्ना अमित पाटकराक अपॉयंट केलो तेन्ना सगळे एक मतान तांकां सगळ्या विश्वासान घेवन गेल्लो आनी तेन्ना सगळ्यांनी एक्सेप्ट करून ताका एक बरें मोठें फंक्शन करून ताका अपॉयंट केल्लो आनी एक सिनियर लिडरांनी ताका एक्सेप्ट करून तेजी मुखाल्ली जी कार्यकाळ आसा ती पळोवन ताका एक्सेप्ट करून तेजे अंडर एक MP इलेक्शन घडोवन हाडलें प्लस एक तेणें MP इलेक्शनाक कॅप्टन विरायटोक निवडून हाडलो वेगवेगळे पार्टी कडेन तेणें बरे संबंद दवरून लोकां सगळ्यांक एक करून तेणी विरायटोक निवडून हाडलो तशेंच 10 ZP निवडून हाडले अशी सगळी स्मूथ जाल्ले कडेन आसतना एक हायकमांडान डिसिजन घेतलो तो लोकांक मान्य ना आमी तरी सुद्दां एक्सेप्ट केले जाल्यार लोकांक मान्य ना आमी राजकारणाक कित्याक लागून आसतात लोकां खातीर आसतात जाय तें तुमी हायकमांडाचेर हेजे तेजे घातले जाल्यार लोक तशें आयकुपाक तयार ना कित्याक आयज लोकांक गोंयांत काँग्रेसीक यंग जनरेशन जाय ताका लागून लोकांनी आयज एक विचार केला की अमित पाटकरा शिवाय तुमकां आनी पर्याय ना मुखाल्ली इलेक्शनाक तुमी कितलेय लोकांक मिसगायड करपाक चिंतात ताका लागून आमकां लोक आतां कशेंच हँडल जायना म्हणून आमी देवा कडेन मागणी करपा येयल्या की अमित पाटकराक हायकमांडान विश्वासान घेवन जाय जाल्यार पार्टीचे इलेक्शनां धाडटा तशें ऑब्जर्वर धाडून अमित पाटकराची कार्यकाळ पळोवन कामाची स्टायल पळोवन ताका परत ते पोजिशनाचेर हाडून बसयतो आनी स्पेशली आमी हे एग्रेशनान येयल्या की अमित पाटकरान पार्टी भितर एंटर करता तेन्ना ऑफीस रिनोवेट केलें सगळी पार्टीची जे वास्तुशास्त्रा प्रमाणे जें कितें आसा तें बदललें आनी खंय तरी बरें डायरेक्शन हाडलें आनी एक खंय तरी बरी पॉझिटिव्ही मेळपाक लागली ऑफिसा भितर सरता तेन्ना हें आमकां बरें जालें आनी फील जालें आनी अमित पाटकरान स्वता मिडिया सुद्दां सांगले कडेन आसा पार्टीन तर समज ऑफिसान सांज मारपा सुद्दां लायली जाल्यार आपूण मारतलो हे लिडराक हांव खऱ्यांनी सल्यूट मारता हांव अमित पाटकराच्या फाटलो कार्यकर्तो जाल्ली 20-25 वर्सां पार्टी भितर आहा पूण हांवें यंग जनरेशनाचो फर्स्ट टायम असो लिडर पळयला की खंय तरी पार्टीचें चिंतता लोकांचें चिंतता आनी कार्यकर्त्यांचेंय चिंतता हेंकां सगळ्यांक घेवन वचपी लिडर हो आनी मेन कशें आसा हेणें आपल्या धंद्याची सॅक्रिफायस केलें हेजे अंडर 300 लोक कर्नाटकात काम करताले पार्टीन तेणें एंटर केले ते बरोबर हेणी तेजेर अटॅक करून तेजो धंदो सगळो कोलॅप्स केलो तेजी सगळे उद्ध्वस्त केले धंद्याक पूण तो एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन कारणान ताका अजुनूय देवा कृपेन तो ते धंद्या आसा आनी आपल्याच्यान जाता तशें चलयता आनी ह्या पार्टी खातीर तेणें पयशे मोडले लोकां खातीर पयशे मोडले कित्याक BJP हरोवपा लागून आमचे भितर कफुसांव करपा लागून न्हू हें तेजी फायट आसा BJP बरोबर आनी आमी तेजे बरोबर ठामपणान रावतले.